बैलपार कासरवडणे ह्या गावात आशिल्ल्या अरुंद रस्त्या वयल्यान दिसाक 500 पेक्षा अधिक जड वाहनां बऱ्याच फास्ट स्पीडीन मोपा विमानतळाचे बांदकाम साहित्य व्हेल्ल्यान गांवकारांक त्रास जाल्ल्याचे बैलपारचे स्थानिक लोक सांगतात। निदान ह्या रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर तरी घालचे अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। ह्या रस्त्यार जे दिसाक जे ट्रक भोंवता ते कमीत कमी 200, 300, 500 सुद्धा ट्रक भोंवता। मायनीचे त्या शिवाय हे खडीकेश्वर आणि त्या शिवाय आमच्या एअरपोर्टाक वचणारे अशी रस जाता आणि इतले स्पिडीन वयता की हांगा पयली स्पीड ब्रेकर ना। हांगा पयली हे जंक्शन आसा त्या प्रमाणे हयसर जे काय फाटल्या टायमाक थोडे एक्सिडेंट जाता ते थोडे रजिस्टरय जायना कित्याक ते बाबडे पडले कितें जालें उठ्ठा वयता पडले सायटीक जाल्यार आनी हो जो रस्तो आहा तो इतको ब्लॉक पडटा की दनपारच्या टायमाक सांजे आतां तरी हय रिकमी आपूण दनपारां ते सकाळीं इतली रस आसता की एखाद्या मनशाक हिसून क्रॉस करपाक सुद्दां मेळना इतली रस। तर हे सरकारान हेचो विचार करून आमी पंचायतीक कळोवन सुद्दां हय एक स्पीड ब्रेकर जायना हे बैलपारार घालिना आनी बैलपारार हे आतां जंक्शन आहा इतके घातक आनी भयानक आहा थंय एकदां अशें एक्सिडेंट जाता चवथी टायमाक तर हिसर जे भुरगे जे गाडयो चलयतात त्या टायमाक इतके एक्सिडेंट जाल्ले आहात पयलीं चवथीतल्या खूब। तेन्ना आमकां कामये घेवन पाणी घेवन लोकांक पाणी दिवचें पडटा तेन्ना एक कळकळीची विनंती आहा पंचायतीक आनी सरकाराक की हांगासर स्पीड ब्रेकर घालपाचें।